मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान धारबांदोडेच्या गांवकोंड गावात हुवारग्रस्त जाग्यांचेर वचून भेट दिली आणि पळोवणी केली। हुवाराक लागून जाल्ली गांवच्या अवतिकायेचेर उदका स्त्रोत खाते उपाय येवजण काडटले आणि ती लागू करतले अशें उतर ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिले। तशेंच थळाव्या प्रशासन आपतकालीन यंत्रणेक मजत करपाचे आदेश दिल्यात। तशेंच पिडीत लोकांक मजत करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिला। खंयचोच आमदार काँग्रेस सोडून वचना ही फकत वावडी पातळ्ळ्या। लोकांनी वावड्यांचेर लक्ष दिवचें न्ही, काँग्रेसीचो गोंय मुखेली दिनेश गुंडूराव सांगता। विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन रणनिती थारावपा खातीर बसका घेतिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। सोमारच्यान सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनात खंयचे विशय लावन धरचे हाचेर चर्चा जाल्ल्याचें ताणें सांगलें। मुखावयल्या विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर दिनेश गुंडूराव गोंया आयला। काँग्रेसीचे कांय आमदार नवे आसात, ह्या आदारा कडेन दिनेश गुंडूरावान भासाभास केली। पारोड्यांत हुंवार आयिल्ल्या पोरन्या पुलाच्या प्रश्नाचेर कायम उपाय सोदून काडपा खातीर हो प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें दोनूय आमदारांनी सांगलें। कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमाव आनी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी सरकारी अधिकाऱ्यां सयत गुडी पारोड्याच्या पुलाची पळोवणी केल्या। उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। गोंयांत जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक पयलीं प्राधान्य दितलो। तशेंच फोंड्या वाठारांतल्या मडकय मतदारसंघात ह्या कामाक 40 कोटी निर्धारीत केल्या अशी माहिती मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान दिली। शुक्रारा तळुले बांदोडा उंडीर दुर्बाट फिडराच्या जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक सुरवात केली। उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी गणपत नायक, वीज खात्याचे सचिव राजशेखर आणि हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले। गौंडाळे जेट्टी घालपाचें काम चालू आसा ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा असो आरोप कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हाणें केला। तशेंच हे बांदकाम बेकायदेशीर आशिल्ल्यान तशेंच ही जेट्टी बांदिल्ल्यान सैम इबाडटले, देखून हे काम बेगोबेग काडून उडोवचें अशी शिटकावणी फळदेसायान दिल्या। म्हज्या मतदारसंघात आपूण बेकायदेशीर कामाक तेंको दिवचो ना अशेंय तो सांगता।
शेनवारा वास्को एक बायल मोठ्या नशिबान वाटावली. बिल्डिंगेचो शिमिटाचो एक कुडको अचकीत गाडयेर कोसळ्ळो. ही बायल एका बिल्डिंगेंत आशिल्ल्या दुकानांत कितें तरी हाडपाक गेल्ली. बिल्डिंगेंतल्यान ती भायर येता थंय आसा पोरणे बिल्डिंगेचो शिमिटाचो कुडको अचकीत कोसळ्ळो. आर्विल्ल्या काळांतल्या हे बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. तिच्या तकलेर पडिल्लो हो शिमिटाचो कुडको जाल्यार ती जाग्यारूच मरपाची अशें थळावे सांगतात. ही बिल्डिंग मोडून उडोवपाक जाय आशिल्ली अशें ती बायल आतां सांगपाक लागल्या. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी सेंटरच्या उक्तावण कुडचडे आमदार निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी जालें. आसोळणा पंचायत हावसा लागसर हे केंद्र बांदलां आनी आतां ह्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांक बरी साधन सुविधा मेळटली अशें काब्रालान सांगलें. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धार्थ गांवस देसाय, आदले सरपंच लता गांवस देसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. उटांगराच्या पावसाक लागून टाकी शेल्डे हांगा शुक्रारा दोंगराची पालसण कोसळून घरांत माती शिरलेली. शेनवारा कुडचडेचे आमदार निलेश काब्रालान ही पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत लोकांनी जी घरां बांदिल्लीं आसा ती चुकीच्या सुवातीचेर बांदला, त्या खातीर अशी परिस्थिती निर्माण जाता अशें मंत्री निलेश काब्रालान ह्या वेळार सांगलें. काँग्रेसीचो खंयचोच आमदार फुटून भाजपान वचना, ही फकत वावडी आसा, अमित पाटकर अशें सांगता. काँग्रेस आमदार भाजपान वचपाची वावडी कोणे तरी पातळायिल्ली ह्या फाटभुंयेर अमित पाटकर उलयतालो. सोमारच्यान विधानसभा अधिवेशन चालू जाता, त्या फाटभुंयेर आमी मेळ्ळे. विधानसभेत खंयचे विशय काडप हाचेर आपली चर्चा जाल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव लेगीत गोंया येवपाचो आसा अशें ताचें म्हणणें. नवा वाडो वार्ड नंबर 24 हांगा व्हडा प्रमाणांत हुंवार आयला अशी म्हायती मेळ्ळी. 15 वर्सां पयलीं खूब फ्लडींग जातालो, मागीर हे फ्लडींग कमी जालें. हाचें कारण म्हटल्यार थळाव्या आमदारान हो प्रश्न रोखडोच सुटावो केल्लो. हो वाठार सकयल आशिल्ल्यान आनी दर्याच्या भरतीक लागून हो हुंवार परत आयला, नाजाल्यार हो हुंवार येवचो नाशिल्लो अशें थळावे लोक सांगतात.
वेळग्या 3 गोरवांची तस्करी केल्ल्यान वाळपय पुलिसांनी मडगांव वाठारांतले एक वाहन ताब्यात घेतला. मुस्लिम भावाची ईदाची परब 2 दिसांचेर आयला. बेकायदो गोरवांची कत्तल केन्नाच खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पुलीस निरीक्षक प्रज्योत फडते हांणी वाळपय आयोजीत केल्ल्या जमातीच्या प्रतिनिधी मुखार दिल्ली. 70 मालांतल्या वेळग्या ह्या वाठारांतल्यान एक पिकअपींतल्यान 3 गोरवांची तस्करी जायत आशिल्ल्याचो प्रकार शुक्रारा उक्ताडार आयलो. हो प्रकार शुक्रारा सांजे वेळा 7 वरांच्या सुमाराक घडलो. ह्या पिकअपीत 2 रेडे आनी 1 बैल आशिल्लो. तिनूय गोरवांची कत्तल करपाच्या फाटभुंयेर गोरवांक पिकअपीत घाल्ले असो दुबाव गो मोगिनी उक्तायला. मजगतीं जांचे कडल्यान ही खरेदी केल्या तांचेरूय खर कारवाय करची अशी मागणी गो मोगिनी आनी वेळगे वाठारांतल्या ग्रामस्थांनी केल्या. वाळपय पुलिसांनी दुबावीत पिकअप ताब्यात घेवन ह्या गोरवांची सुटका केली. शुक्रारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांतल्या बऱ्याच जाग्यांनी उदक भरून लोकांची धानल जाली. मडगांवांत दामोदर कॉलेज मऱ्यांत आशिल्ल्या सबवेत भरिल्लें उदक आजून देंवोंक ना. देखून हांगा पुलिसांनी बॅरिकेड्स घालून येरादारी दुसरे वाटेन वळयल्या. शुक्रार शेनवार गोंयांत रेड अलर्ट जारी केल्लो. त्या टायमार जो नेटान पावस पडिल्लो त्या पावसांत त्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांतल्या बऱ्याच जाग्यांनी उदक भरिल्लें आनी लोकांची धानल जाल्ली. मडगांवांत दामोदर कॉलेजी म्हऱ्यांत आशिल्ल्या ह्या सबवेत तुमी पळोवपाक शकता कशें उदक भरलें आनी तें उदक भरल्याचें जे प्रमाण आशिल्लें तें आजून देंवोंक ना. पेडणेच्या विठ्ठलदास मार्डीवाडो ह्या वाठारांत रावपी फिलीप हांच्या घरा कडेन वचपाक पारंपारीक पोन्नी वाट मेकळी करून दितलो अशें आश्वासन आमदार जीत आरोळकरान दिलें. फिलीप डिकुन्ना हांच्या घराक ताणें भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा पेडणेचो उपजिल्लो अधिकारी रोहन कास्कर आनी पेडणेचो मामलेदार अनंत मळीक हाजीर आशिल्ले. विठ्ठलदास मर्डीवाडो ह्या वाठारांत रावपी फिलीप हांकां घराक वचपाक पारंपारीक एक पोरणी वाट आसा ती मेकळी करून दितले अशें आश्वासन ह्या वेळार आमदार जीत आरोळकरान दिलां. ही पारंपारीक पोरणी वाट आतां रोखडीच दुरुस्त जातली. हवामान विभागान शुक्रारा रेड अलर्ट जारी केल्लो. पूण उटंगराच्या पावसान बेरेस्तारा राती पासूनच सुरवात केली. पुराय रात आनी दीसभर घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान धरणाची पातळी वाडली. ते खातीर शेनवारा दिसा कारवारांतल्या काली न्हंयचेर आशिल्ल्या कद्रा धरणाच्या 3 गेटींतल्यान उदक सोडलें. धरणाचे सकयल्ल्या वटेन आशिल्ल्या सिद्धार, किन्नर, हळगा, मुळगां, होटेगळी आनी हेर वाठारांतले लोक न्हंयन पासून उणे 50 मीटर अंतराचेर आसात. देखून सध्या ह्या वाठारांत हुंवार येवपाचो धोको ना. फाटल्या कांय दिसांसावन पावसान बरोच नेट धरिल्लो दिश्टी पडटा. 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांनी झरी, व्हाळ, घसघशे नेटान व्हांवपाक लागल्या. त्या खातीर दिसान दीस पर्यटकांचो आंकडो आतां वाडत आसा. पर्यटक व्हडा प्रमाणांत घसघशांचेर गर्दी करतना दिश्टी पडटा. सोरो पिवन धुमशाणां मारतात तशेंच सगळ्यांक हळशीक करतात आनी ह्या हळशिकेंत सैमाचो इबाड जाता. देखून प्रशासनान हाचेर नदर दवरून ताचेर आळबंद घालचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. जसो पावस पडटा तेन्ना स्थानीक लोक तशेंच गोंयकार नवे नवे धबधबे एक्सप्लोर करपाक वयता. पूण त्याच बरोबर सैमाचो इबाडूय करता. सोरो पिवन किंवा सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बाटल्यो ते कशे उडयतात.
फाटल्या कांय दिसां सावन उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान 70 वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. त्या खातीर भायर वाळपय, ठाणे, कोपर्डे, पाली, हिवरे, सरावणे, डोंगुर्ली, गोळावली ह्या रस्त्यांचेर पावसाचें उदक सांचून उरिल्ल्यान रस्त्यांचेर उदक आसा काय उदकान रस्तो आसा हें कळपाक कठीण जालां. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्याचेर उदक आशिल्ल्यान रस्त्याचो अदमास येयनाशिल्ल्यान अपघात जावपाक लागला. तशेंच पावसा पयलीं गटारां नितळ करूंक जाय आशिल्ली पूण पंचायतीन दखल घेवंक ना. त्या खातीर गटारां कोयरान भरिल्लीं आसा. ही गटारां बेगोबेग निवळ करप खूब गरजेचें, नाजाल्यार येवपी काळांत व्हडले अपघात जावपाची शक्यता आसा अशें नागरिकांनी सांगलां. सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोंयांत तिकेन येवपी मुंबय गोंय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचें काम सामकें बाबत जाल्ल्याचें पयल्याच पावसांत दिसून आयलें. पत्रादेवी ते धारगळ मजगतीं आशिल्लो न्हयभाग बायपास रस्तो पुरायपणांत खचला. देखून ह्या पावसाळ्यांत ह्या जाग्याचेर गंभीर अपघात जावपाची शक्यताय आसा. रस्त्याचो भराव खचिल्ल्या कारणान हांगा हुंवार येवन लागींच्या गांवांनी उदक भरता. उदकाक भायर वचपा खातीर वाटूच उरिल्ली ना. देखून घरां आनी देवळांच्या गर्भकुडींनी लेगीत हुंवारांचें उदक भरपाक लागलां. ह्या परिस्थिती बाबत थळावे अधिकाऱ्यां कडेन जाप विचारपाक गेल्ले तेन्ना तांकां उरफाटी उतरां मेळटात. थळावो आमदार लेगीत ह्या परिस्थिती कडेन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करता असो आरोप थळाव्यांनी व्यक्त केला. गोंय कला संस्कृती संचालनालय आणि राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे गोंय हांच्या सहकार्यान सम्राट क्लब इंटरनॅशनल आणि सम्राट क्लब माशेल आयोजित करता गोमंत रंगभूमी दीस. 11 जुलय 2022 सांजेच्या 6 वरांचेर मास्टर दत्ताराम हॉल, राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा गोंय हांगा हे मनयतात. ह्या निमतान फोंड्याच्या श्री विजयकुमार नायक वरिष्ठ रंगकर्मी गोंयच्या रंगकर्मा खातीर तांणी केल्ले अमूल्य योगदाना खातीर तांचे उपकार मानपा खातीर कृतज्ञताय पुरस्कार सुवाळ्यात तांचो भोवमान जातलो. उपरांत विजयकुमार ट्रॅव्हलिंग बॉक्स थिएटर निर्मीत संगीत अहल्योद्धार गोंयचे पयले संत कवी आनी नाटककार दिवगंत कृष्णम भट्ट बांदकर हांणी बरयल्ले आनी प्रख्यात नाटक दिग्दर्शक श्री विजयकुमार नायक हांणी दिग्दर्शीत केल्ले संगीत नाटक सादर जातले. खोग्याच्या पावसाक लागून तिळारी धरण ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या 60 गांवां सयत हेर गांवांनी अलर्ट दिला. दुसरे वटेन धरणाची चार दारां उक्ती करून शुक्रारच्यान ह्या धरणांतल्यान उदक भायर सोडपाक सुरवात केला. ह्या धरणाक जी 4 दारां आशिल्ली ती आतां उक्ती केला आनी ह्या धरणांतल्यान उदक आतां भायर सोडपाक सुरवात केला. मजगतीं गोंय सरकारान लक्ष घालून धरणांतलें उदक वेळच्या वेळार नियंत्रीत दवरले जाल्यार हुंवारां सारकी आपत्ती टळपाक शकता अशें साळगांवांतले समाज वावुरपी मेघश्याम रावत हांणी म्हटलां. म्हापशेचो जयेश राऊत आणि ताचो चलो कल्पेश राऊत हांच्या पुराय आनी भारत भोंवडी केला. 16 जुनाक ते गोंया सावन भायर सरिल्ले. तांच्यांनी वट्ट 23 दीस 10,000 किलोमीटर आनी 12 राज्यांनी प्रवास केलो. काश्मीर, लेह, लडाख, मनाली, कन्याकुमारी ह्या राज्यांनी ते भोंवले आनी शुक्रारा सांजेर ते परतून गोंयांत पावले. बापाची इत्सा आशिल्ली आपले चल्याक 18 वर्सां पिरायेचेर भारत भोंवडी करतलो पूण मदींच कोरोना आयिल्ल्या कारणान बापायची इत्सा अर्दवट उरिल्ली. ह्या दिसांनी कोरोनाचें प्रमाण कमी जाल्ल्याचें मतींत घेवन बापूय आनी पूत भारत भोंवडेर गेले आनी ते आतां परत येयल्या.
सेजा कामगारांक रिलीफ मेळचे खातीर आमचे यत्न चालूच आसतले. कामगारांचो प्रश्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात 0 आवर्साक उपस्थित करतले अशें उतर दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी कामगारांक दिला. आमी सेजा कामगारांच्या वांगडा आसा अशें आमदारांनी म्हटलां. कंपनीन रिट्रेचमेंट नोटीस दिल्ल्यान भयभीत जाल्ले दिवचलेचे सेजाचे कामगार आतां संघटीत जाल्यात. शेनवारा ह्या कामगारांनी शक्ती प्रदर्शन करीत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां मेळ्ळे. आमच्या फुडाराचो विचार करात अशी मागणी ह्या कामगारांनी केल्ली. उत्तर गोंय जिल्हो न्याय दंड अधिकाऱ्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशन काळात संचारबंदी कलम 144 लागू केला. विधानसभा प्रकल्पाक भोंवतणच्या 500 मीटर वाठारांत आनी पणजी पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांतलो खंयचोय भौशीक जागो, पायंड, रस्तो वा उक्त्या जाग्यांचेर 5 वा चड व्यक्ती जमा जावपाक आनी मिरवणूक काडपाक मेळची ना. तशेंच शस्त्रां बाळगुपाक, लावडस्पिकराचो वापर करपाक, घोशणा दिवपाक आनी माराणे लावपाक सुद्दां बंदी आसतली. असो आदेश 11 जुलयाच्यान लागू जातलो आनी विधानसभा अधिवेशन सोंपा मेरेन हो लागूच उरतलो. शुक्रारा सकाळच्यान उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान चिखलेच्या खेळा प्राधान्याच्या मैदानाचे दुरीग कोसळ्ळे. मैदानाचें उदक वचपाची सारकी सोय करूंक नाशिल्ल्यान उदक भितरूच सांठून उरले आनी कुशीकच्या दुरीग आशिल्ले ते कोसळ्ळे. रस्त्यार कोसळिल्ल्यान सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. मैदाना वयले उदकाची सोय सारकी करची आनी ते दुरीग परतून बेगीन बांदून दिवचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटल्या 40 दिसां सावन न्याय हक्का खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ल्या अंगणवाडी सेविकां मदल्या एकलेची भलायकी शेनवारा इबाडली. देखून 108 आफोवन तिका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती करचें पडलें. दोतोरांनी तिची तपासणी केले उपरांत तिचो प्रासाव उणो आशिल्ल्याचे दिसून आयलें. आंदोलनाक बशिल्ल्या सगळ्याच अंगणवाडी सेविकांची भलायकी इबाडल्या, पूण एकली सामकीच जाम जाल्ल्यान तिका जबरदस्तीन हॉस्पिटलांत व्हेली. तपासणी केल्या उपरांत तिचो प्रासाव उणो आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. आंदोलनात बशिल्ल्या सगळ्याच अंगणवाडी सेविकांची भलायकी हळू आतां इबाडपाक लागल्या. तितूंतल्या एकट्याची सामकीच भलायकी इबाडिल्ल्यान तिका हॉस्पिटलांत दाखल केलें. फाटले कांय दिसां सावन गोंयांत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. वचत थंय उदकूच उदक अशी परिस्थिती सध्या पारोड्या वाठारांत आसा. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पुला वयल्यान उदक व्हांवपाक सुद्दां लागला. हुंवारांत व्हडलीं झाडां व्हांवोन आयिल्ल्यान पुलाची धड कोसळायल्ली. वायट घडणूक जायना ते खातीर पोलिसांचो बंदोबस्त केला. व्हडलीं झाडां व्हांवून हांगाच्यान व्हांवोन गेला, ताका लागून आनीक वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून हांगा पुलिसांची नाकाबंदी केल्या.